57 सोहळ्याक फाउंडेशन स्टोनाचे हाका हाचेर आशिल्ले आमचे आदरणीय डायनॅमिक यंग मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे सगळ्यांचेच परिचित आदले भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आताचे आमचे खासदार श्री सदानंदभाई तानावडे, तशेंच आमदार JSIDCचे चेअरमॅन कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो सर, तसेच रवींद्र भवनचे चेअरमॅन आमचे जयंत जाधव, तसेच ह्युमन रिसोर्सचे व्हाईस चेअरमॅन दीपक नाईक, CEO सिद्धिविनायक नाईक, तसेच JSIDCचे MD रोहित कदम, पुढे बशिल्ले सगळे काउन्सिलर्स, आमचे वडील, सगळे भाव आणि भयणानो. आताच दीपकान सांगलें की आपल्यो दोनूय इच्छा पूर्ण जाल्यो म्हणून. म्हाका दिसता हांवें जेन्ना कारभार हातान घेतिल्लो, जेन्ना हांव इलेक्ट जालो, तेन्ना परिस्थिती खूब कठीण आशिल्ली, खूब बिकट आशिल्ली, आनी म्हाका खूब जाणांनी ते जाणवूय करून दिल्ली की तुवें वास्कोचे फुडाकार घेतला, पूण वास्कोचे तुवें खूब मोठें आव्हान तुवें घेतलां, एक लायबिलिटी तुवें घेतल्या म्हणून, तुवें एसेट्स कांय घेवना म्हणून, तुका भरपूर काम करचें पडटलें म्हणून, आनी तीच चॅलेंज आमी घेवन आमी फुडें सरिल्ले. आज वास्कोत म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. आमी आज प्रचंड डेव्हलपमेंट आज वास्कोत पळयता, पूण हो डेव्हलपमेंट कसो जाता, कित्या खातीर जाता? जेन्ना मुखेलमंत्री आमकां एक बरो, म्हणजे आमी सदांच फर्स्ट टायमर MLA आसता, पयले MLA चडश्यो गोश्टी खबर नासता, पूण ताका साथ दिवप, ताका प्रोत्साहन दिवप, ताका इन्स्पिरेशन दिवप, खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणप ना, अशें म्हणत म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आमकां इतले प्रोजेक्ट्स दिल्यात. म्हाका दिसता आमी गोंय भितरल्यान पळयलें जाल्यार गोंय भितरल्या 5 नंबरा भितर आमचो वास्कोचो नंबर धाकटलो, हातूंत भितर म्हाका कसलोच डावट दिसना. आनी त्या खातीर तुमी आज पळयात की आमचें फिश मार्केट कंप्लीट जालें. बायणा पावर हावस, जे आतां दीपकान ताचो उल्लेख केलो, 18 कोटीचो तो पावर हावस आशिल्लो, आनी ते 18 कोटी घेवपा खातीर हांव 18 म्हयने भोंवत रावलो, आनी लास्टाक मुख्यमंत्र्या कडेन पावलो. तेन्ना एसेंब्ली चालू आशिल्ले. सो आनी 4 दिसांनी म्हजो बर्थडे आशिल्लो. आमचो तो एक फायनान्स ऑफिसर आसा, तो सदांच कितें काडून फाटल्यान व्हरता आनी ना म्हणटा पयशेच ना म्हणटा. हांवें म्हजो बर्थडे आसा तो पयलो, आनी त्या बर्थडे दिसा फायल घेतली आनी CMा कडेन गेलो. CMाक म्हजो बर्थडे म्हणटा, तूं म्हाका एक गिफ्ट दिवंकूच जाय. पूण बर्थडे म्हणून ही CMान केन्नाच कोणाचीच फायल म्हाका दिसता दवरुना, आनी ते 18 कोटी रुपया म्हाका दिसता CMान त्या वाडदिवसाक म्हाका दिवन तो सर आज प्रोजेक्ट 4थ्या माळ्यापर्यंत पावला. चीफ ऑफिसर्स बंगलो, जाचे फाउंडेशन स्टोन मनोहर पर्रीकरान घाल्ले. तुम्ही लक्षात घ्या, मनोहर पर्रीकरान फाउंडेशन घाल्ले म्हणजे 2 कोटी तेन्ना दिल्ले, ताचे 5 कोटी जाल्ले, आनी एक बिल्डींग म्हणटल्यार 5 कोटी पावनाशिल्ले ते, आनी एडिशनल म्हणजे 12 कोटी रुपया दिवपाचें काम पासून ऑनरेबल CMान केलें. आमचे विश्वजीत राणे सर, जे आमचे UD मिनिस्टर आसा, तांणी आमचे करून दिले, आनी अशें करून एक कामां ही जायत गेली. आमी तोंडान फास्ट उलयता, पूण हे प्रोजेक्ट करपा खातीर खूब मेहनत लागता, खूब प्रॅक्टिकली खूब त्रास लागता. पूण खंयच आमकां अशें कॅबिनेट मेळ्ळें की आमकां केन्नाच खंयच्याच पयशा खातीर आमचें खंयचेंच काम उरना. आज तुमी पळयात, अंडरग्रावंड केबलींग आमचे 2 वाठारांनी कंप्लीट जालें. रस्ते रुंदीकरण, 3 कडेन आमी रस्ते रुंदीकरण करतात, आनी हे जे आमी सगळे उलयतात ते तुमी पळोवपाक शकता. आमी जे कितें उलयतात ते वारेंत खबरी उलयना. ही सगळी कामां चालू आसात, ही सगळी कामां आज पूर्णत्वा कडेन पावता. आज तुमी फुटेपाटात रस्तो पळयात, आमचे वास्कोत नल्ला नाशिल्ले हे कोणाक सांगल्यार पसून गरजेचें नाशिल्लें. आमच्या फूल वास्कोत एक नल्ला बरो नाशिल्लो, तो खंय तरी आज WRD मिनिस्टरान हें करून आज नल्ला जाता फुटेपाटात. तो नल्ला जेवढे जाता आनी ताज्या भोंवतणी 15 मिटरचो रस्तो, म्हाका दिसता वास्कोत 15 मिटरचो रस्तो खंयच ना, येदो व्हडलो रस्तो खंय जाता. आनी ताज्या खातीर हांव खंयच्या गांवच्या लोकांक, आतां रवी लुईस खंय तरी आसा, रवी लुईस आनी ताज्या सगळ्या वांगड्यांनी खरें म्हणल्यार जागो आज कोण कोणाक दिना, पूण रवी लुईसाक आनी ताज्या पुराय टिमीन पयशे घेनासतना आमकां इमिडिएटली NOC दिली आनी सांगलें तूं फुडें सर. पयल्या फाटी आमकां कोण तरी मेळ्ळा जो काम करपाक लागला, आमकां पूर्ण तुजेर विश्वास आसा, तूं कर काम कंप्लीट आनी मागीर आमकां पयशे दी. मांगरांतलो सकयलो रस्तो पळया,
आज खंय तरी 15-20 म्हणजे आमी खंय असले रस्ते एकदा ताळगांव पळयताले जाल्यार कलंगूट भागात मायकल सराच्या हातूंत पळयताले आमकां खंयच दिसत नाशिल्लें. सो हे सगळें जेन्ना जाता आमचें आज घर वास्को जें आसा न्ही आज वास्को आमी सगळें नवें करतात आनी तेन्ना खंय तरी तोडफोड जाता कितें जाता पूण हांव तुमकां एश्युरन्स करता फुडल्या ह्या 6 म्हयन्या भितर आनी ताच्या मागीर फुडल्या 5 वर्सांनी तुमी वास्को तुमकां याद म्हणजे तुमी हे वास्को म्हणचीत ना इतलें सुंदर वास्को जावपाचें आसा आनी ताच्या खातीर प्रत्येक मंत्री आनी आमदार आमकां पूर्ण सपोर्ट दिता. आतां दिपकान म्हाका पयलीं सांगिल्लें की आमकां ताची हांगा एक फुटसाल घालून दी म्हणून हांवें रोखडेंच तिसरे दिसा लेटर बरयलें आनी मायकल सराक सांगलें मायकल सर म्हाका एक फुटसाल घालून दिया म्हणून. म्हाका दिसता 1 मिनीट पसून ताणें विचार करनासतना आपल्याक लेटर तुका करून दिता म्हणून सांगलें. मागीर आमी कशें आसा आमी मातशें आमच्या लोकां खातीर हात फुडें काडपाक खूब आमकां दिसता. हांगा वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी त्या वॉकिंग ट्रॅकाक सगळ्याक आमी पेवर्साचे आसतले नॉर्मल पेवर्स कशे आसतात सो आमकां दिसलें आमच्या लोकांक मातशें सिंथेथीक ट्रॅक मेळचो म्हणून. सिंथेथीक ट्रॅक मातसो म्हारग आसता आनी तो मेळचो म्हणून म्हणजे आतां थोड्यांक भुरग्यांक त्रास जाता सो तो त्रास जावचो न्ही पेवर्साचेर चलून तो त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी मायकल सराक सांगलें की आमकां तो एक सिंथेथीकूय ट्रॅक करून दी म्हणून. हांवें आतांच लेटर दिलां तुमच्या मुखार आनी मायकल सरान त्या प्रायोरिटीचेर काम घेवन करचें आतांच सांगलें म्हणजे इतलें फास्ट हें गव्हर्मेंट काम करता. तुवें फक्त सांगपाची गरज आसता हें आपल्याक जाय म्हणून पूण तितलीच इच्छा तुजे कडेन आसपा जाय. हांवें लेटर दिलें आनी घरा कडेन न्हिदलो म्हणल्यार आमकां प्रोजेक्ट येना. तूंय जेन्ना तितलो धडपडीन काम करता तेन्ना म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी जाग्यार पडटा आनी हें सगळें जाता आसतना म्हाका दिसता केंद्र सरकारा कडल्यान आमच्या मुखेलमंत्र्याक आमकां 140 कोटी रुपया दिले 140 कोटी आनी हे 140 कोटी पेपरार नासून आमच्या एकाउंटान आयले म्हणजे आमी केन्नाय कितें म्हणटा 140 कोटी आसा थंय आमच्या सरकाराचे तिजोरेन येवन पावले. सगळी कामांची टेंडर जाली आनी ऑनरेबल सीएमाच्या हस्ते आमी फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्या भितर ती कामां टेंडर जातली ती आमी उक्तावण करपाक सोदता. तातूंतल्यो वास्कोंतल्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा म्हणजे कोसंबे बिल्डींग धरा तुमी आमचे स्टाफ क्वॉर्टर्स धरा आमचो मॉडर्न मार्केट धरा आमचे कडेन बरें फीश आनी वेजिटेबल मार्केट ना हाजें फ्रूट आनी वेजिटेबल तेंय आमी करपाचें हातांत घेतलां आनी हो सगळो जे केन्ना जाता आमकां एक तुका जेन्ना मनांतल्यान दिसता वास्को कितें तरी जावपूच जाय तुमी मुद्दम चिंतात आपल्याक ही गोश्ट जावपूच जाय म्हणून आनी तूं जेन्ना मनांतल्यान खंयचीय गोश्ट मागता तेन्ना हो सगळो नेचर पसून आसा नाल्यार देव पसून तुजी साथ दिता आनी देव दामबाब विठ्ठल रखुमाई देव म्हणजे आमच्या सगळ्या देवांनी आमकां इतली साथ दिली की आज वास्को भितर एक वेगळें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हाचेर सगळ्यांचेर एक मुकूट म्हणटा तसो आनी एक आसा अजून कामां जाता खूब आसा आमचे प्रोजेक्ट इतले आसा आनी हे करता करता आमी एनवायरमेंट पसून सांबाळ करून दवरला. आज जे आमचे कळ्ळे तुमी 3 वर्सां वास्को उक्ती पयल्या फ्लडींग जाल्ल्या पयला खंय फ्लडींग आज तुमकां 3 वर्सां जालीं आमच्या वास्को भितर खंयच फ्लडींग ना. फ्लडींग जाता म्हणून लास्ट केन्ना कळटा आमचो कार्यकर्तो एकटो आसा सुरेश नायक म्हणून हो बेलाबाय रावता. बेलाबाय जेन्ना उदक ताच्या घरांत भितर पावता म्हणजे तुका कळप की वास्को बुट्टी आयली म्हणून. गेल्या 3 वर्सां थंय बुट्टी ना ताणें म्हाका आपल्या घरांत बुट्टी येवना म्हणून पेडे पसून हाडून दिले. हे कित्या खातीर जालें हे सगळें आमच्या सरकाराचे मंत्री मुख्यमंत्री पयशे दीत रावतात आनी तूं जेन्ना काम करपाची तुका ताक आसता तूं करता तेन्ना खंय तरी सरकार तुका दीत रावता. आज तुमी पळयत जाल्यार आमी मायमोळेचे ते वेटलँड आमी ओपन केला थंय उदकाची सुविधा केल्या. बेलाबाय आमी फक्त जंगली ग्रासच पळयना ते बेलाबाय आमी उरुल्या वतात ना रायट सायडीन बेलाबाय थंय एक सुंदर अशें ते तळ्या भितर गार्डन करतात ताच्या सायडीन वॉकिंग ट्रॅक करतात म्हणजे प्रत्येक एरियेन आमी म्हणजे पावल्या आनी एका एरियेन मोठ्या एरियेन पावले. म्हाका उलोवपाक खूब दिसता पूण मुखेलमंत्र्याचें भाशण आसा म्हाकाय कळकळत उलय दिसता कित्याक हें सगळें म्हाका मुख्यमंत्र्यानूच दिलां आनी हांव सदांच मुख्यमंत्र्याक आमचो कुबेर म्हणटा. सगळ्या भाशणांनी हांव म्हणटा आमचो कुबेर कित्याक सगळे चावी ताजे कडेन आसा. जो पर्यंत ती चावी ओपन जायना तर तुजे पर्यंत कांय जावंक शकना आनी ह्या कुबेरान म्हणजे आमच्या कुबेरान म्हाका दिसता म्हाकाच न्ही जाल्यार गोंयभर सगळ्यांक इवन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्या कडेन भरपूर काम करून
आज सगळ्यांक सर्गजन केले, सगळ्यांची इच्छापूर्ती केल्या. आज म्हजीच न्ही, दिपकाचीच न्ही, तर गोंयभरात सगळ्यांची इच्छापूर्ती केल्या. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमाक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. आनी वता वता एकूच म्हाका परत सांगा दिसता, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उलोवना, म्हणजे हांवें तेच सांगलें, उलोवपाक खूब आसा. 53 कोटीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमचो येता, तातूंत सगळ्यो सुविधा आसा. पूण ताचे सगळ्यांचो वयर एक मुकूट सपोज आसलो, तो म्हणजे आमचो वास्कोचो बस स्टँड आसा. वास्कोचो बस स्टँड हो म्हाका दिसता ह्या गोंया भितरलो नंबर 1 प्रोजेक्ट जातलो, हें हांव कोणूय सांगूंक शकता. रावानी दिपक ताजें आमी सादरीकरणूय पयलें, प्रेजेंटेशन पयलें दिपकाकूय मातसो दुबाव आशिल्लो, बाबा कशें जातलें, कितें जातलें. पूण जेन्ना ताणें पयलें तेन्ना ताकाय वळून चुकलें की हो प्रोजेक्ट वास्को भितर जावपाक जाय. आनी कित्या खातीर जावपाक जाय, एक सादो बस स्टँडा बरोबर आमकां हॉटेल कित्याक जाय काय, बस स्टँडाचो बस स्टँड मारली, हॉटेल कित्याक जाय, हॉटेलची गरज ना, अशें कोणीय विचारूंक शकता. पूण आज हांगा कोणी धंदेवाले आसा सपोज जाल्यार सगळ्यांक कळटलें, आज वास्को आमी एका कॉर्नराचेर पडटा, आमी एका एंडाक पडटा. आमच्या मार्केटांत कोण ट्युरिस्ट येना, आमच्या मार्केटांत मडगांवचे लोक येना, आमच्या मार्केटांत पणजेचे लोक येना, आमच्या मार्केटांत वास्कोचेच लोक घुंवतात आनी तेय बी खूब कमी घुंवतात. ते सगळे वेगळी पणजे जाल्यार मडगांव वचून खरेदी करतात. आनी आज तुमी धंदेवाल्याक विचारले सपोज आज वास्को भितर धंदो ना, ते रडपाचे पाळयेर आयले. फाल्यां सपोज ते तांचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमी माफ करूंक शकतले काय कितें. आमी 150 कोटी घालता, प्रोजेक्ट हाडटा, मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटा, हे हाडटा, पूण त्या धंदेवाल्याक सपोज आपले पोट भरपा खातीर पयशे मेळना जाल्यार हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून आमी कितें फायदो आसा, कांयच फायदो ना. आमी हाच्या खातीर करना. सो आमकां दिसलें की आमकां एक असो प्रोजेक्ट जाय जो आमकां वास्कोकारांक आनी पुराय वास्कोची इकॉनॉमी वयर व्हरतलो. तेन्ना आमी मुखेलमंत्र्या कडेन आमी एकदां डिस्कशन केलें, सर अशें आसा. मुखेलमंत्र्यान पयलींच सांगिल्लें तूं बस स्टँड बांद म्हणून. म्हणून जेन्ना आमी हो प्रपोजल घेवन गेले तेन्ना मुखेलमंत्र्यान सांगलें, सपोज आमची बायणा ट्युरिस्ट आसा, ट्युरिजम एक्टिविटी बायणा बीच आमचो सुंदर बायणा बीच आसा. पूण आज बायणा बिचार येता कोण, भरपूर ट्युरिस्ट येता. कशे येता, बोटीनी कलंगूटसून केवडेंतल्यान येतात, सराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून. हांगा भायर स्कुबा डायविंग बी करतात, भायरूच जेवण घेवन येतात आनी भायर वतात. सो आमचो बीच वापरून खंय तरी आमकां वास्कोकारांक कांयच ना बेनिफीट. सो हांवें ऑनरेबल सीएमाक सांगलें, सीएम सर ट्युरिजमूय वाडोवपाक जाय आनी ते ट्युरिजमाक सपोर्ट करतलो जाल्यार एक हॉटेल जाय. एक बरें हॉटेल वास्को भितर जावपाक जाय की नाका, एक 5 स्टार हॉटेल आमकां जाय की नाका. सो ते जाय म्हणटा जाल्यार आमी उलोवपाक जाय. आतां हे 5 स्टार जेन्ना थंय येतले, म्हणजे ज्या आतां बस स्टँडाच्या जाग्यार आमकां बस स्टँडूय मेळटलो, थंय एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग मेळटली, तातूंत भितर सगळीं आमची ऑफिसां वतलीं, थंय डेपो आसतलो, थंय ग्रावंड, थंय एक ग्रावंड आसा, थंय एक ग्रावंड आसतलो आनी हेवटेन दुसरो भाग आसा, थंय एक 5 स्टार हॉटेल आसतलें. एक बोगमाळ्या हॉटेल जें आसा पळय न्ही, त्या पुराय बोगमाळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सांबाळटा. थंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा, थंयच्या लोकांक बाकीच्यो गोश्टी करपाक मेळटात, नुस्तेकारांक थंय नुस्तें दिवपाक मेळटा, फुलकारांक थंय डेकोरेशनाचो बिजनेस मेळटा, लॉन्ड्रीवाल्याक थंय हे मेळटा, टॅक्सीवाल्यांक थंय बिजनेस मेळटा. अशें करून सगळ्या लोकांक थंय बिजनेस मेळटा. सो आमचो हांगा बस स्टँड जेन्ना जातलो आनी थंय 5 स्टार हॉटेल जातलें, आमच्या लोकांक थंय बरें हे मेळटलें की ना, आमच्या 4 लोकांच्या बोल्सांनी पयशे वतले की ना. सो आमकां बस स्टँड थंय जाय की नाका. पूण एकटो कोण तरी आसा ताच्या पोटान खंय तरी दुखता. वास्कोन इतली उदरगत जाली, आतां होय सपोज जालो जाल्यार आपूण ताजेच्या अगेन्स्ट उलयतलो तरी कितें. बस स्टँडूय सपोज जालो जाल्यार आपूण उलयतलो कितें. सो ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगलें कितें, आपूण गोंयच्या सगळ्या एक्टिविस्टांक हांगा आपयता म्हणून. आतां गोंयच्या सगळ्या एक्टिविस्टांक हांगा आपोवपाक आमी वास्कोकार मेल्या, आमकां वास्कोकारांक कांय कळना, खंयचोय प्रोजेक्ट कितें आमकां कांय कळना. म्हणजे कितें, काँग्रेसीची पयलीं पसून संवय की कितें बरें जाता पळय न्ही थंय फोडणें घालप. आमच्या हातूंत म्हणटा न्ही फोडणें घालप म्हणून, थंय बरें जाता. आतां जेन्ना हो प्रोजेक्ट जातलो पळय, सगळ्यांत पयलीं बेनिफीट मेळटलें म्हणटा ते ताच्याच वाड्याक, जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतात ताच्याच वाड्याक बेनिफीट जातले. म्हणजे ताका आपल्या वाड्याक ते लोकांच्या बोल्सांत पयशे आयिल्ले नाका अशें जालें, ताका तांचे लोक श्रीमंत जाल्ले नाका अशें जालें. साहजीक आसा न्ही. आनी होच मनीस आज हांव मुद्दम कित्याक सांगता, लोकांक कळपाक जाय. ह्याच मनशान 6 म्हयन्या पयलीं एका न्यूज चॅनलाक इंटरव्यू दिल्या. कितें म्हणून इंटरव्यू दिल्या, ताजी आमचो पिसो.
ताजीक कांय कळना पॉलिटिक्स. आपूण आशिल्लो जाल्यार आपूण हांगा व्हडलें 5 स्टार हॉटेल हाडपाचो म्हणून तेंय हांव सगळ्यांक दाखोवपाक आसा. म्हणजे जो मनीस 6 म्हयन्या पयलीं म्हणटा पळय थंय 5 स्टार हॉटेल येवपा आसा म्हणून ते हांवें करतकूच तें नाका 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 म्हणटा थंय 5 स्टार हॉटेल नाका. म्हणजे एक दुटर्टीपणा. म्हणून आमी थरयलां, ऑनरेबल CMन सांगलां, आमी थोड्या दिसांनी ताचें प्रेझेंटेशन दितलें. जितल्यो गोश्टी आमी सांगपाच्यो आसा तितलेंय सांगतले. पूण ह्या प्रोजेक्टा खातीर सपोज कोणें उठपाक जाय जाल्यार वास्कोकारांक उठपाक जाय. आज वास्को आमचें कांयच ना. तुमी लक्षांत घेयात 5 वर्सांनी वास्को म्हणटा तें घोस्ट टावन जातलें. भुताडगी शहर म्हणटा तशें जावपाच्या मार्गार वतलें. कित्याक धंदोच ना. आतां धंदो खंय पावलो सांगात तुमी म्हाका. धंदो पावलो सांकवाळे. चिखलेचे मागीर कांय धंदोच ना. सगळे दाबोले आनी सांकवाळे पावलो. वास्कोचे लोक आतां डी-मार्टाक वचून थंय हे आपलें खाण हें घेतात, सामान घेतात आनी कितें उरलें. सो वास्को आमी धंदो परत हाडपाक जाय. त्या खातीर आमी सगळे उठचे पडटले. वास्कोकारांक सपोज वास्को बदलपाक जाय, वास्को एक सुंदर शहर जावपाक जाय जाल्यार वास्कोकारांक उठपाक जाय. आनी ते तुमी उठतले हाची म्हाका पुराय खात्री आसा. आनी मुखेलमंत्री आमच्या फाटल्यान आसा. मायकल सरा असले पूर्ण फाटिंबो दिवपी. आतांच न्ही इवन एसेंब्लीन आमी तांचे कडेन एडवायस घेवपाक वताले. ते खूब सिनियर आसा. सो आमी तांचे कडेन एडवायस घेवपाक वताले हाचेर कशें उलोवप, कितें उलोवप. सो अशें जेन्ना मनीस आसा, सदानंद सरा जेन्ना असो MP आसा, ताणें आमकां इतलीं वर्सां अध्यक्ष आसतना आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेतले. जेन्ना इतली मोठी ताकद आमचे कडेन आसा जाल्यार आमी हांकां भितले काय कितें? भितले? आमी वचून प्रोजेक्ट हाडटले. बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आमच्या वास्को भितर येतलो म्हणजे आनी आमकां कोणाचीच भिवपाची गरज. देव बरें करूं. जय हिंद. देव बरें करूं. आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णादाजी साळकार जाणें आपल्या उतरांनी आपले वास्कोची उदरगत जी जाल्या ती सगळे तुमकां उतरांनी हांगा सांगलेली आसा. मुखार मागता आमचे GIZDCचे चेअरमॅन आनी आमचे कलंगूटचे आमदार सर मायकल लोबो हाचे कडेन विनंती करता की ताणें ह्या समयाचेर आमकां 2 उतरां सांगची. Development of Municipal Council Garden बायणा ह्या फाउंडेशन स्टोना आमच्या वांगडा गोंयचो डायनॅमीक असो लिडर आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या वांगडा हिंगा आसा. तेच्या वांगडा आमचो आदलो BJPचो अध्यक्ष आमचो ओन आमचो BJPचो अध्यक्ष आमचो ओन आताचो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा त्याच्या वांगडा दाजी सरकार आणि सगळे जयंत जाधव त्याच्या वांगडा बाब दीपक आणि बाकीचे सगळे मान्यवर खुशी भोगता म्हाका हिंगासर या पवित्र देवळान आयज आमी पयलेच फावट हिंगा आयिल्ले आहा आनी बरें काम बाब दाजी सालकार हिंगासर सुरवात करता. हे म्हाका दिसता कितलीशेच जाणांनी उतर दिल्ले की बायणाचे गार्डन आमी सुरवात करतले म्हणून, पूण खंय तरी आडखडी येवन ते उरले आनी आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे परवानगी दिवन फुडें 2,25,00,000 ह्या गार्डनाक आमी GSIDC म्हणून म्हणटा. आनी जे अनेक आमकां लेटर बाब दाजी सालकारान केले आनी हे लेटर की थिंगासर आदीसून भुरगे फुटबॉल खेळटाले तांकां एक धाकटुलो फुटसाल ग्राउंड करून दिवचो म्हणून आनी फुटसाल ग्राउंड थिंगासर करपा खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन
तेका ती परवानगी दिता आणि हे काम जे सुरुवात जातले 2,25,00,000 त्याच्याच वांगडा हे फुटसालाचे काम आणि त्याच्या वांगडा जॉगर्स ट्रॅक जो चोचपावपा खातीर सरळ भोंवतणी सगळे जाणट्यांक तशें भुरग्यांक असो जॉगर्स ट्रॅकूय आसतलो. आनी म्हाका दिसता की गार्डन केलें म्हणून जायना, ते म्युनिसिपॅलिटी लायक मायंडेड पीपल देवस्थानाचे जे कमिटी आहा तेंच्यांनी मेंटेनूय करपाची गरज आहा. आमी पयल्या कितलीशींच गार्डनां सरकार करता, म्युनिसिपॅलिटी करता, पूण खंय तरी ती गार्डनां फुडें वचना. कितलेशे सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड्स येता, एमपीचो फंड येता, राज्यसभा एमपीचो फंड येता, पूण गार्डन करता म्युनिसिपॅलिटी खंय तरी निग्लेक्ट करता, पंचायत निग्लेक्ट करता आणि ते गार्डन थिंगाच उरता. आणि 5 वर्सां उपरांत लोक म्हणटा बरें गार्डन केल्ले पूण आतां ते बरें ना, पिड्ड्यार जाले. पूण म्हाका दिसता दाजी आमचो आमदार जो आमचो कलीग आहा तो 100% हे गार्डन जे सुरवात करता आतां इलेक्शनाचे पयलीं हेचे 100% इनॉग्रेशनूय जातले ही इतली गॅरंटी दिवपाक हांव येयल्लो आहा. आमचो चीफ मिनिस्टर इतलेंच म्हणटा की काम जे डेव्हलपमेंट करता जीएसआयडीसीच्या अंडर ते बरे क्वॉलिटीचे जावपाची गरज आहा. आनी बरे क्वॉलिटी म्हणजे कितें, बरें तेका क्वॉलिटीचो प्रोडक्ट यूज करप, बरे तेका पेवर्स यूज करप, बरो सिंथेटीक ग्राउंड जो टफ आसतलो बरे क्वॉलिटीचो यूज करप. आनी जीएसआयडीसीन गेली 6 म्हयने जाले आमी उणेशे 500 crores प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेट केल्या आणि फुडले 800 crores सुमार गोंयान फाउंडेशन स्टोन आमी सुरवात केल्या घालपाक आणि कामूय अशे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ब्लेस्ड बाय आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी जो म्हणटा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, जे तो उलयता ते करून दाखयता. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो तेको डॉक्टर प्रमोद सावंताक जो मेळिल्लो आहा की जी फंड्स जे सेंटराकसून धाडटा आणि गोंय सरकाराचे फंड हे दोनूय मेळोन म्हाका दिसता कितलेशेच प्रोजेक्ट गोंयभर सुरवात केल्या. फाउंडेशन स्टोन घालून तशें पेंडिंग दवरूंक ना, ते सुरवात केल्या. बाब दाजी सरकार म्हाका दिसता कितलोसोच टर्म जालो ह्या वास्कून तो नगरसेवक आसलो, तेणे बरें काम केलें म्हणून ह्याच लोकांनी तेका आमदार केलो. तसोच आमचो बाब दीपक जो हिंगा जो बाब सदानंद तरावडे जो दामू नायक आमचो अध्यक्ष सद्याक हिंगा ना आणि मुख्यमंत्री आहा की दीपकाकूय तुम्ही वयर काढा. आमचो आदी जे साकवाल कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आमची बीजेपीची असली, म्हाका उगडास येता मातानी सालदाना थिंगा आमचो आमदार जालो. तुम्ही आशीर्वाद दिया तेका आणि हांव गॅरंटी दिता तुमकां की दीपकाचे जे काम आहा की दीपकान हिंगासरूय काम केला ते 100% हे 5-6 म्हयन्यात तो बरें काम थिंगासर करतलो आणि 100% तो सीटूय निवडून हाडटलो. दिस इज माय रिक्वेस्ट सर. सदानंद तनावडे सर आमचो बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत, कित्याक तो आमचो इश्ट, तो इज माय व्हेरी गुड फ्रेंड. आणि आमचो बाब दाजी सालकार तेणे खूब हिंगासर काम केलें. म्हाका दिसता जे व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर हांव तेजे एवरीडे पळयता, एवरी विकाक 4 तेजे फाउंडेशन आसता, 2 तरी तेजे एक 15 दिसांनी तेजे इनॉग्रेशन आसता. बारीक बारीक कामां करता तो, वाड्यांनी वचून बारीक बारीक कामां करता. ती तूं रिवायव कर आनी तूं पळय ती रिवायव करशी जाल्यार 100% बरे ट्युरिस्ट ह्या वाठारान येतले, हिंगासर हॉटेलां बांदले उपरांत हिंगा रावतले आणि तुमचे बिझनेस डबल जातले. म्हणजे तुवें ही बीच रिवायव करपाची गरज आहा. जे आमचे अंजुना वागातोर शापोरा आहा तू कशी रिवायव करपाची गरज आहा. हिंगासर एट्रॅक्शन हाडपाची गरज आहा. रोड कनेक्टिविटी तुजी बरी आहा, दर्यांतसूनय कनेक्टिविटी तुजी बरी आसा, पूण तुवें हिंगा कितें तरी बरें गजाली हे विचार करच्यो पडटल्यो, लायक लायव्ह म्युझिक आणि एंटरटेनमेंट बाकीचे सगळे वस्तू करशी. आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आहा तुका 100% तो फंडिंग दितलो. सेंटराचे फंडिंग जाल्यार बाब सदानंद बाब आमचो राज्यसभाचो खासदार तोय तुका हाडून दितलो. तूं ही बीच रिवायव कर
100% हिंगाचे लोक बसले ते तुका थँक्यू म्हणटले कित्याक हिंगासर बिझनस वाडटले आणि म्हाका उगड आसा एक टायमार आमी ते बिचार येयले बीच इज ब्युटिफूल बट यू हॅव टू रिवाइव इट यू हॅव टू मेक इट अट्रॅक्टिव्ह यू हॅव टू मेक इट हॅपनिंग एलाइव्ह परतून जिवंत कर तो बीच आणि प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा की यू रिवाइव व्हॉट इज ओल्ड म्हणजे जी तोरी आहा आदली तोय आहा वॉटरवेज आहा जे लेक्स आहा जे आमचे व्हडले नल्लाज आहा रिव्हरलेट्स आहा ह्यो रिवाइव करपून हो नॅचरल बीच आमचो हो रिवाइव करून टायम लागचो ना बरें प्लॅनिंग तूं करशी सेंटराचो फंड तूं हाडशी 100% ट्युरिस्ट हिंगासर येतले आनी तुका हेचो फायदो जातलो तूं म्हणटलो जे आयज ट्युरिस्ट भायल्या भायर वयता ते हिंगासर येतले बिचार रावतले आख्खो दीस रावतले मागीर वयतले थोडे जाण तुझे वास्को सिटीन रावतले तुझे हॉटेलांनी रावतले गेस्ट हाऊसांनी रावतले तुझे बिझनस वाडटले आनी एकदा सगळ्या लोकां कडेन मागता हांव तुमी दाजी वाडचे फाटल्यान रावा सगळे जाणां म्हणजे इन्क्लुडींग संस्थान जीएसआयटीसीन कितकेशेच जाणांक तो घेवन येता म्हणजे हे काम आहा हे काम आहा हे काम आहा आनी तो बरोवन दिता आनी तो फॉलोअप करता आनी फॉलोअप करता म्हणून अशी कामां तेजी पास जावन येता डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका सदांच सपोर्ट करता आनी म्हाका खात्री आहा की हायेस्ट लिडान येता ते पावटी म्हणजे आयज जे भाशेन आमी फावंडेशन स्टोन घातला इज द बिगिनींग ऑफ द इलेक्शन कॅम्पेन अशी म्हणपाक खंयसरूच हांव फाटीं सरोना मुर्मुगांव म्हाका दिसता 4,500-5,000 लोक थिंगा आसले हिंगासरूय मोठे संख्येन तुमी हिंगासर येयल्या आनी आमची 2 उतरां आयकली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सर आमचे कलंगूटचे आमदार मायकल नुबू सर हाणें आपल्या भाशणांतल्यान तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की वास्को भितर आमचे कृष्णादाजी साळकर हांगा आसात तसोच आमचे ह्या 4 फावटीचे नगरसेवक निवडून येयले दीपक भाई हाकाय तुमी आशिर्वाद दिवचो ही स्वप्न जे तुमी चिंतता ते पूर्ण जावचे अशी देवा कडेन मागता मुखार सुवाळ्याचेर हांव मागता आमचे भारतीय जनता पक्षाचे माजी अध्यक्ष तशेंच आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद भाई तनावडे हाचे कडेन विनंती करता की ताणें आमकां मार्गदर्शन करचें नवीन म्युनिसिपल गार्डनाचे फाउंडेशन स्टोन आणि या फाउंडेशन स्टोनाच्या या कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्यानी आतांच आपले उलोवप केलें ते जीएसआयटीसीचे चेअरमॅन आणि कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो ज्यांच्या नेतृत्वाचेर वास्को बऱ्या तरेन डेव्हलप जायत आसात ते वास्कोचे माननीय आमदार आणि पिडीएचे चेअरमॅन दाजी साळकर या भागातले आदले नगरसेवक आदले नगराध्यक्ष दीपक बाप नायक जीएसआयटीसीचे एमडी रोहित बाप कदम म्युनिसिपालिटीचे ॲडमिनिस्ट्रेटर सिद्धिविनायक नायक रवींद्र भवनचे अध्यक्ष जयंत बाब जाधव समोर बशिल्ले डॉक्टर परोळेकर या देवस्थानचे सगळे पदाधिकारी पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन या फाउंडेशन स्टोनाक हांगा आयिल्ले वास्कोचे सगळे भावांनी भयणांनो सगळ्यात पयलीं हांव दाजीचे अभिनंदन करता खास करून एक त्यांचो एक प्रोजेक्ट आणि जो प्रोजेक्ट जावचा ही दीपकाची इच्छा आशिल्ली